कुडचडे काकोडा नगरपालिकेन गोंय पर्यटन विकास महामंडळाच्या सहकार्यान फूड कोर्ट बांदपाचें काम चालू केलां। सुमार 20 गाडेधारकांक ह्या फूड कोर्टान स्थलांतरीत करपाक येतले अशें नगराध्यक्ष विश्वास सावंत देसाय हांणी सांगलें। बांदकाम जाल्या उपरांत रस्त्या वयल्या गाड्यांक फूड कोर्टान जागा दितले, तशेंच हेर लोकां खातीर फूड कोर्टान गाडे चलोवपाक मेळटले अशें नगराध्यक्ष विश्वास सावंतान सांगलें। फूड कोर्टाचें काम आमकां जो फूड कोर्ट जो आसा तो गोवा ट्युरिजमाच्या अंडर आमच्या आमदारान कुडचडे वाठारांत तो बांदपाचें काम चालू आसा आनी फायनल टप्प्याचेर पावले कडेन आसा आनी एक बरो सुंदर असो हो फूड कोर्ट जावन आसा। तेन्ना पयली प्रिफरन्स जे आमच्या ह्या वाठारांत जे रस्ता आमलेट आशिल्ले ते एक 20 गाडे आशिल्ले ते पयलीं आमी एनओसी दिल्ली पयलीं टेम्पररी आनी ताजे नंतर गेले 2-3 वर्सां ते इपोस्ट पे करताले। आतां आमी पयली प्रिफरन्स तांकां दिला की हो फूड कोर्ट कंप्लीट जातरी आमी तांकां पयलीं थंय शिफ्ट करतले। बाकीचे जे दीन दयाळाचे गाडे आसात तांकांय आमी शिफ्ट करपाचो थंय डिसिजन घेतले कडेन आसा। आनी तशेंच जर आनी कोणी जर बिजनेस करपाचें आसा जाल्यार तांकांय आमी प्रिफरन्स दिल्या। आनी सद्या ते 35 फूड कोर्ट लोकांची वेवस्था आसा, 35 लोकांची, आनी थोडे आमी एमएलए कडेन रिक्वेस्ट केला आनी थोडे एडिशन आनी करपाक लायले कडेन आसा। आनीक तो फूड कोर्ट आमी टोटल कॉन्ट्रॅक्टराक आमी दिवपाचो केला की आमी तेजी बीड करतले आनी कॉन्ट्रॅक्टराक दितले आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तांचे कडच्यान इपोस्ट कलेक्ट करून आमकां पे करपाचें। तशेंच तेणें सगळी जो फूड कोर्ट आसा तो सगळो क्लिननेस जे मेंटेनन्स आसा ताणें करपाची।